मडगांवां वर्साचे 12 म्हयने रस्ते जाम असतात. तातूंत आतां भर म्हणून मडगांव पालिकेच्या सामकार रस्तो आडावन मनीस निर्मिती स्ट्रीट जाम केल्लो पळोवपाक मेळटा. मडगांवच्या लोकांनी ह्या प्रकाराचो निशेध केला. कोरोना महामारीक लागून ह्या वर्सा मडगांवांत दिंडीय काडूंक ना. फाटले कितलेशेच वर्साची परंपरा आशिल्ली दिंडी जर रद्द जाता जाल्यार संस्कृताये कडेन मातय संबंद नाशिल्ले आनी येरादारेक आडखळ हाडपी अशी कार्यावळी कित्याक जातात? लोकांनी प्रस्न उपरासला. आज मडगांवांत एक इव्हेंट घडोवन हाडला आनी तो इव्हेंट म्हणल्यार कितें, रोड ब्लॉक करून मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या बिल्डिंगाच्या समोर जो रोड आसा, 2 लेन आसा, ते दोनूय लेन ब्लॉक करून एक इव्हेंट ऑर्गनायज करता. थिंगा स्ट्रीट जॅम म्हण डान्स कॉम्पिटिशन एक ऑर्गनायज केल्लो आसा. आनी आज दिंडी आनीक सांगपा म्हणल्यार इवन जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन आशिल्लो दिंडीचो तो देखून ऑर्गनायझरांनी कॅन्सल केल्लो आसा ऑन अकाउंट ऑफ कोवीड. आनी हांगा वो डान्स कॉम्पिटिशन हाडटा वीच हॅज नो रिलेशन एब्सोल्युटली विथ द ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन ऑफ दिंडी. वो सडनली एक तयार जाता, रोड ब्लॉक जाता, एंटायर मारगांवचे ट्रॅफिक जॅम जाता. आज दिसभर सांगपा म्हळ्यार ट्रॅफिक इतले मॅस जाल्ले, सगळ्या वटेन जॅम जाल्ले, कित्याक म्युनिसिपालिटी मुखार जो 2 लेन आसा ते ब्लॉक करून ट्रॅफिक डायवर्ट जावपाक लागले. आनी त्या कारणान एंटायर सिटी एरियांतले हार्ट ऑफ द सिटी रोड सगळे जॅम जाल्ले. आनी एज इट इज सांगपा म्हळ्यार मडगांवां ट्रॅफिक जॅम इज अ ट्रेडिशनल आस्पेक्ट म्हळ्यार जाता. 24/7 जॅम्स आसताच ट्रॅफिक जॅम. तितून हे एडिशन तुमी हाडटात हें म्हाका कांय समजिकाय मेळना. सांगपा म्हळ्यार हाजेर आमकां एक स्टेटमेंट काडपाक कारण म्हळ्यार कितें की वी ऑल्सो कन्सल्टेड आवर हिंदू ब्रदर्स बिकॉज वी डीड नॉट शॅडो काउन्सिल वी डीड नॉट वॉन्ट टू बी सीन एज making statements on some religious function. But even they agree that this has no relation whatsoever with the traditional Dindi festival. In fact, many of my Hindu brothers have directly said that this is sort of westernization of the Dindi festival, the traditional Dindi festival that used to happen in Margao. And I am personally very sad that my MLA, my representative from Margao, is supporting such a event by blocking the road and creating so much of hardships to the people. And I can't understand how permission by the collector or by the municipality could be given for this event on the road. And secondly, our city fathers are causing such hardships to the people by blocking the road, blocking the traditional access, vehicular traffic movement getting hampered, which should not happen. I hope such things don't repeat. In fact, if it was a traditional thing, we could understand. Even when events for carnival are being organized near Ravindra Bhavan, we hear such hue and cry on such events. And here in the heart of the city, when knowing well that so much of traffic jams take place, you are titling it also as Madgaon Jam, Street Jam. And my MLA supporting this. At least I don't accept it, and it should not repeat, at least in future. This is something very wrong on the part of whoever is responsible for organizing such an event. आयज आमगेलो म्हणल्यार आज व्हिडिओ करपाक कारण कितें, मडगांव गेल्लो आतां कार घेवन, थंय आख्खे ट्रॅफिक जाम आसता. एक्चुअली कितें हो प्रॉब्लम डेलीचो इश्यू आमगे वर्सा 12 म्हण मडगांव ट्रॅफिक जाम आसताच. आनी आतां हें एक दुसरें कितें येयलां स्ट्रीट जाम म्हण. सो कल्चरल हितून पासून बसना तें. कल्चरल जी आमगे आसलेली दिंडी आसली आनी कितें कितें फंक्शन आसली ती सगळीं कॅन्सल जाले. आनी हें दुसरो कोण स्ट्रीट जाम म्हूण हो रस्तो ब्लॉक केला आनी लोकांगे हितून राज पळय आसा थिंगा आतां गाडी वचपाक डायवर्ट केला. म्हाका खबर ना हें करपाक परमिशन कोण दिता आनी लोकांक कितें हॅरेस कोताय म्हणून. लोकांनी टॅक्स पे करपाचें, टॅक्स भरपाचें, ट्रॅफिकूय सोंसपाचें. ऑलरेडी एन्क्रोचमेंट करून सगळें जाम केलो आहा आनी हो न्यू एक जाम जाल्लो स्ट्रीट जाम म्हूण. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.